प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका वटेन स्वच्छ भारत अभियाना खातीर लोकांक उलो मारता, मात स्वच्छ भारत अभियानाचे सरकारी कर्मचाऱ्यांकूच काय पडिल्ले ना। केपें आनी कुडचडेची मुखेल पोलिंग बिल्डिंग केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भायर सरकारी स्टाफान प्लास्टीक कोयर तस्सो उडयलो। पळयात सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच स्वच्छ भारत अभियानाच्यो कश्यो भोयो भोयो जाल्यात त्यो। केपें आनी सांजे पोलिंग जे मेन कंट्रोल ऑफिस आसा थंय आज पोलिंग चलता। पूण हांगा कशें दिसून येलें आतां गोंयांत सगळ्यात स्वच्छ भारत अभियान चलता, पूण हांगा जे च्या दिता जेवण दिता ते फस्ट वेस्टेज करून उडयल्ले आसता, जी तांकां ती डस्टबीन ना हांगा। आनी हांगा हे मेन कंट्रोल ऑफिस ज्या जंय डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार इन्चार्ज रिटर्निंग ऑफिसर हे सगळे हांगा बसले आसा, तशेंच स्कूल टिचर्स बी आसा। पूण तेच ते गव्हर्मेंट सगळे खाता आनी हांगा ते डस्टबीन नासल्या कारणान हांगा मेळटा तशें उडयलें म्हणून पळयलां। आनी स्वच्छ भारत अभियान हे जे गोंयांत करपाचें हेतू कितें आनी हो हेतू गव्हर्मेंट सर्वंट जी आसा तांकां जर समजना जाल्यार आनी कोणी करपाचें हें सगळें। VM साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनाच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कोर्सा खाला थीम नायट आनी वायन लॉन्च फेस्टिवल आयोजीत केल्ले। हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीत प्रत्यक्ष कशें काम करप हें तांकां अणभवपाक मेळटा। रांदप ते वाडप मेरेन तांकां मॅनेज करचें पडटा। The first year students of our BSc International Hospitality Management students, they organized a theme night today. The food is also prepared in the same manner, and one batch of students are in the kitchen preparing the food. The other batch of students are here in the service, and it happens every 3 months here at our institute, but the theme changes, and tonight's theme is the nightmare. It's part of our curriculum every year. The first year students, those who are doing F&B service and food production, we give them an assignment to organize a banquet, and today's banquet is a launch of a wine, and as part of that we have a cold appetizer and a soup and a main course and a dessert, and students have to do the service in a synchronized manner, and this is one way they understand what is banquet and how it is organized. And we also have one more banquet to come, which is President of US taking over as the next president, and hope it is a wonderful experience for the students. Thank you. घेऊया एक ब्रेक।